गोयच्या सरकारात आम्ही आमचे 4 मंत्री आताच इंडक्ट केले. तातूंत आमचो चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, मायकल लोबो, फिलिप नेरी आणि जेनिफर मॉन्सेरात यांचे आताच इंडक्शन जाल्लें आसा. आणि ह्या इंडक्शनाच्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे जाण हजर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वास दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी आमचे 4 मंत्री ड्रॉप केले आणि आमी पूर्ण बहुमताचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, हें खरें गोंयकारांचें सरकार जें आसा हें लोकां समोर प्रशासन जें आसा हें खरें गोंयकारपण दिवपी सरकार जें आसा पळय न्ही, हें आतां म्हाका दिसता एक्चुली अस्तित्वात येतलें हाजी म्हाका आशा आसा. आमचे सगळे मंत्री लोकां खातीर आपलो पूर्ण वेळ आनी निश्ठा ही पणाक लायतले, काम करतले. लोकांची कामां ही त्या तत्परतेन जातली. म्हाका दिसता हांव त्या चौगांयकू शुभेच्छा दिता आणि तांच्यांनी लोकां खातीर बरें काम करचें हेंय तांचे कडेन मागता. पोर्टफोलिओ कारण म्हणजे आज शेनवार, आज सांजेच नोटिफिकेशन काढलें, म्हणजे हांव ऑलरेडी धाडटलो. ताज्या उपरांत कदाचित नोटिफिकेशन आज येयलें बरें आसा, नाजाल्यार ते सोमार दीस येवं शकता. शेनवार आनी आयतार ताच्या कारणान कदाचित लेट लागतलो, पण आज सांजे पर्यंत धाडलें वयता. बाबू चंद्रकांत कवळेकरांका डेप्युटी सीएम पद दिलें वयतलें. असेंब्ली सुरू जाता ताच्या खातीर ताज्या पयलीं नोटिफिकेशन वयतलें, भियो नाकात. त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरां तेच दितले. त्या खातीर मातसो फक्त सोमार आसा, सकाळचो आदेश तेवढेच जाय. CM sir, Goa Forward has alleged that BJP have cheated them and they have kept their word, but you did not. They also had a protest at the CM's memorial. What do you want to say? ठीक है साल Sir, English, Hindi. या मैं पहले बात ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर सेंट्रल पार्टी लीडरशिप वी हैव डिड इट. वी हैव नॉट चीटेड एनीवन. We have taken the instruction from the central leadership and according to them we had followed the वो लोग आर्म ट्विस्टिंग करते थे, परेशान करते थे लगातार गोवा सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए. ये आरोप कितना सही है? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सही में बोल रहा हूँ. हमें गोवा का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करना है. और जब हमारी पार्टी अभी 27 मेंबर हमारी पार्टी के हो गए, तो फिर हमने अपने सेंट्रल पार्टी को कहा कि एट प्रेजेंट वी हैविंग द 27 मेंबर्स ऑफ द ओन बीजेपी, तो काइंडली इंस्ट्रक्ट व्हाट इज द फर्दर एक्शन. सर मी गरज कित्याक पडली 2,500 घेवपाक खातीर जेन्ना तुमचे कडेन मेजॉरिटी आशिल्ली सरकारान? जेन्ना एखाद्या पार्टीक आपल्या पूर्ण बहुमतान सरकार हे सगळ्या पार्टीक जाय आसता आणि जेन्ना स्वताहून त्या पार्टीतले विदाउट एनी कंडिशन्स जर आमच्या कडेन येतात जाल्यार आमी ना म्हणू शकना. ताजे पूर्ण बहुमताचें सरकार गोंयच्या लोकांक बरें सरकार, बरें प्रशासन दिवपा खातीर आमी गेल्ली. सीएम लास्ट मुवमेंट जेनिफर मॅडम इंडक्ट केले तेजें रिजन कितें, कारण कितें? तुमकां कोणी सांगलें लास्ट म्हणून? तुमकां कोणी सांगलेलें? कित्याक पयलीं तुमकां कोणी सांगलेलें पयलीं तिचें नांव ना म्हणून? हांवें तुमकां राती म्हाका कोणी विचारला तांकां सांगला टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड. लास्ट मोमेंटाक I had not taken the report. I'll take the report and then I'll inform you. Babu, how do you feel now that you are the new deputy civil? पोर्टफोलिओ दिवपाचें म्हाजे कडेन सोड न्ही, हांव मागीर दिता ते पयलींच कित्याक डिसायड करता. No, how do you feel? You are the new deputy chief minister. जशें सेवान आतां तशें आमी आमचे परेनी एखादो जो कट करून आमी मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी जे सक्षम अशे जे चीफ मिनिस्टर आसात आनी जे योग्य रितीन कार्य करता, सगळ्यांनी कार्य करता आनी बरेच पैकी करता, म्हणजे आमी आमी आमच्या मतदारसंघाचो उदरगत जावपाक जाय, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी ताका लागून आमी तेंचे कडेन गेले आनी तेमी बी आमकां मोठे मनान वेलकम केल्लो आसा. जेन्ना आमी हांगसर दिल्ली गेले, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सुद्धा ज्या पद्धतीने येवकार दिलो खरेंच बरें दिसलें. ह्याच्या पयलीं एक नॅशनल पार्टी भितर आमी आसले तेन्ना तेंचे कार्य पद्दती आमी पळयल्या आनी आतां ज्या पार्टी भितर आमी गेले थंय कशें आपुलकीचे आपलेपणाचें हें जें पळयलां, जेणे करून खरेंच दिसता की जे आमी विचारान येयल्ले की हांगा जे आमचे मतदारसंघाचे जे कायापलट करपाक, जे मतदारसंघाच्या भुरग्यांची अडचणी आसतात, जे अनेक हे आसतात ते पूर्ण करपा खातीर जे हांवें पावल मारलें. एक राष्ट्रीय पक्ष सोडून दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाक आमी गेले आनी ते आमचे योग्य दिशेन अशें आमकां अजून दिसता, आतां दिसता सारकें दिसपाक लागला. आनी कित्याक तर ज्या परीन सगळे आमी फुडें सरले आसा, ज्या पद्दतीन त्या आमच्या 10 आमदारांक
जेन्ना दिल्ली वचून आयली उपरांत सुद्दां जे आपुलकी आपल्या कोणाची हें जाल्लें आसा की खऱ्याक सगळ्यांक कॉन्फिडन्स येयल्लें आसा की आमी डिसिजन सगळे रायट घेतले आसात